मोगाच्यानो सदांचे परी आज हांव तुमच्या लागीं माणकां मोतयां वांटून घेता. ही काणी एका जुदेव मेंढरां राखपी मनशाची. मेंढरां म्हणल्यार इंग्लिशीन ताका आमी शीप म्हणटा. इजिप्तांत थावन मोइशेन इस्रायल प्रजेक बासेल्या गांवांक हाडटना ती अरण्यांत खंय जायतीं वर्सां आसली. थंय तीं तंबांनी रावतालीं, टेंट. आतां मोइशेचो एक तंबो आसलो. एके राती सुमार 8 वरांचेर असो तो तंबाच्या भायर बसून आसलो आनी तेन्ना ताच्या तंबा मुखार इल्लेशे पयस आनी एका साद्या मनशाचो एक तंबू आसलो आनी त्या मनशा लागीं थोडीं मेंढरां आसलीं. तो मनीस एके वाटलेंत कितें तरी घेवन येता आनी ती वाटली हाडून तंबाच्या भायर दवरता. मोइशेक मातशें विचित्र कशें दिसलें. आरे हो वाटलेन कितें तरी घेवन आयलो आनी तंबा भायर दवरलो आनी तंबा भितर गेलो. हें कितें काय? बरें, फाल्यां पळोवया म्हणून मोइशे न्हिदूंक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठतच ताणें कालचे राती पळयल्ल्या त्या मनशाक आपयलो आनी म्हणलें, काल रातीं तूं वाटलेंत कितें तरी घालन त्या तंबा भायर दवरतना हांवें पळयलें, तें कितें? तेन्ना तो मनीस म्हणटा, सायबानो, म्हज्या लागीं मेंढरां आसात. मेंढराचें दूद आमी पियेता. तांतलें इल्लें दूद हांव सदां वाटलेंत घालून थंय भायर तंबा भायर दवरतां. मोइशेन विचारलें, कित्याक तूं दवरताय? कोणाक तें? तें सायबा यावेक, आमच्या देवाक. मोइशे म्हणटा, देवाक? देवाक दूद कित्याक जाय? कोणें सांगलां तुका देवाक तुवें दूद दवरूंक जाय म्हूण? कोणें सांगूंक ना सायबा. पूण पळय देवाचे दयेन म्हजीं मेंढरां बरीं आसात आनी दूदय दितात. हांव दूद पिवन खुशाल आसा, म्हजें कुटूंब बरें सुखी आसा. पूण उपकारी मनान हांव देवाक दितां. तेन्ना मोइशे म्हणटा, देवान तुवें दवरलें दूद पियेल्लें तुवें पळयलां? ना सायबा. मागीर तूं कसो म्हणटाय तुवें दवरलें दूद यावे पियेलो? हें खंयच्या आदारार तूं सांगताय? तेन्ना तो मनीस म्हणटा, सायबानो, तुमी फुडारी, तुमी बरे हुशार. हांव सादो. हांव दूद हाडटां आनी दवरतां आनी सकाळीं परत्यान हांव तंबा भायर येताना वाटलें दूद ना. यावे पिवन गेला आसतलो. तेन्ना मोइशे ताका म्हणटा, तूं पिसो. यावे दूद पियेता? ना सायबा, तो पियेता. सदां हांवें पळयतां तो पिवन वेता. केन्ना येता हांव नेना, पूण तो पिवन वेता. मोइशेन म्हणलें, बरें, अशें कर तर. आज राती तूं दूद घेवन ये आनी तुज्या तंबा भायर दवर आनी हांगा म्हज्या सांगाता येवन बस आनी आमी सगळी रात राखून रावया. कितल्या वरार यावे येता आनी दूद पियेता तें आमी पळोवया. ताणें म्हणलें, मेंढरां राखप्यार म्हणलें, बरें सायब. रात जाली, ताणें वाटलें दूद घेतलें, आपल्या तंबा भायर ती वाटली दवरली आनी तो मोइशेच्या तंबा लागीं येवन थंय बसलो आनी दोगी जाण आतां बसले. रातची 9 जालीं, 10 जालीं
यावे देव येवंक ना. 11 जालीं 12 जालीं देव येवंक ना. मोइशे म्हणटा आतां मध्यान जाली मू, खंय आसा तुजो देव? तेन्ना हो सादो मनीस म्हणटा सायबा मध्यान जाली न्ही, आजून रात आसा न्ही, रावया. 1 जालें, 2 जालीं, 3 वरां जालीं, 4 जालीं, देव येवंक ना. आनी आतां मोइशे त्या साद्या मनशाक म्हणटा आतां वरां 4 जालीं मू, खंय आसा देव? कित्याक येवना? तेन्ना तो सादो मनीस म्हणटा सायबानो, आजुनूय दीस उजवाडूंक ना, आजुनूय वेळ आसा, येतलो. आनी थोड्या वेळान एक कोलो येता, बरें करून दूद लेवून पियेता, पाटली पुसून पियेता आनी आपले वोंटूय पुसता आपल्या जिबेन आनी शेपटी हालयत वता. तेन्ना मोइशेन त्या मनशाक म्हणलें, पळय तूं म्हाका फटयतलोय, तूं म्हाका म्हणटालोय देव येता, यावे येता आनी दूद पियेता. आतां तुका कळ्ळें मू, तुवें दवरलें दूद कोण पियेता? देव पियेता वो कोलो पियेता? तेन्ना तो मनीस इल्लोसो निर्शेलान म्हणलो, सायबा तुवें सांगलें सारकें, देव येवना, देव म्हजें दूद पियोंक ना. चोर कोलो येवन पियोन गेलो. त्या दिसा सावन त्या साद्या मनशान देवाक दूद दवरचें सोडलें आनी देवाचेर आसलो खंय ताचो भावार्थी गेलो. दुसऱ्या दिसा देवान मोइशेक आपयलो आनी म्हणलें, मोइशे हें तुवें कितें केलें? मोइशे म्हणटा सायबा हांवें कितें केलां? तुवें कितें केलें? तुवें त्या मनशाक कितें सांगलें? सायबा हांवें ताका सारकें आसलें सांगलें, तो वटलें तर तुका दूद दवरता, तुका कांय दुदाची गरज ना. आनी मागीर हांवें म्हणलें चल आमी परिक्षा करुया. कोलो आयलो आनी दूद पियोन गेलो. आनी हो मनीस म्हाका इतलेंच म्हणटालो, तूं येवन हें दूद पियेताय. तेन्ना देवान मोइशेक म्हणलें, मोइशे तूं फुडारी, तूं मुखेली, देखून हांव तुजे लागीं मुखामुखी हांव उलयतां. तो सादो मनीस, ताजे कडेन हांव तशें उलयना. तो म्हजो भक्त, म्हाका दूद नाका, हें तूं जाणाय आनी हांवूय जाणा. पूण तो मनीस म्हजो भक्त जाल्ल्यान भक्तीन तो म्हजे खातीर दूद दवरतालो. आतां म्हाका दूद नाका, देखून हांव कितें करतालों, म्हज्या त्या कोल्याक धाडून दितालों. कोल्याक दूद जाय. कोलो येतालो आनी दूद पियेतालो आनी खुशाल जावन वेतालो. आतां मोइशे तुवें कितें केलें? तुवें व्हडलें पिशेपण केलें. तुका लागून म्हजो भक्त ताका म्हजेर आतां भावार्थ ना. आनी भावार्थ नासल्यान तो आतां दूद दवरिना आनी दूद दवरना देखून कोल्याक दूद मेळना. आतां ही एक काणी, ही कितें घडलेली गजाल न्हय. पूण जायत्या फावटी आमी ह्या मोइशे बरी चिंतता, उलयता आनी आमच्यो करण्यो तश्योच आसतात. मोइशेन त्या साद्या मनशाक समजून घेवंक जाय आसलें. ते काणयेंतले मोइशे समजून घेवंक आसलें. ताणें समजून ताका कितें दिसलें, आपूण चिंतता, आपूण उलयता, आपूण करता तेंच सारकें. पूण देवाच्या नदरेंतल्यान तशें ना. संवसारांत पळया विविध प्रकाराचो लोक आसा. तो आपआपल्या चिंतपा प्रमाणे, आपआपल्या शिकपा प्रमाणे वा आपआपल्या धर्मा प्रमाणे
तो देवाची पुजा करता. आतां आमी क्रिस्तांव आमचे पद्दतीन करता, बरें आसा. पूण हेर धर्माचो लोक तांचे पद्दतीन करता आनी ते देवाक मानता न्ही, देव ते मानून घेता. आमी कोण तांकां सांगूंक हें तुमचें सारकें ना म्हूण सांगूंक. आनी सारकें जरी तांचें कोणाचें ना तें तांकां दुखोवन तीं आमकां लागीं येतात, ना न्ही. कोणाचें जर सारकें ना तांकां आमी बऱ्या भशेन लागीं आपोवन तांकां बरी समजोवन सांगल्यार घडये तीं बदलतात न्ही. पूण आमी तशें करता वय, ना. आतां क्रिस्तांव लोकां मदें पळया, थोड्या कडेन नोव्हेंबराची 1 तारीख सांता भक्तांचें फेस्त आनी नोव्हेंबराचे 2 तारखेर आमी सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करता. कांय गांवांनी आनी कांय कुटुंबांनी ते रातीक जेवण बरें करून ते पानाचेर भायर दवरतात. कित्याक ते मेल्ल्यांक खावंक म्हण तांचे रुचीचें खाण खंयचें आसलें तसलें खाण तीं भायर दवरतात. आतां मेल्ल्यांक खाणाची गरज ना हें आमी जाणा, तांकां जाय आमच्या मागण्याची गरज. पूण अशें करतल्यांक आमी व्हडल्यान बोबो घालून सट्टा मुखार तांकां लजेक घाल्यार तांतल्यान कितें फायदो आसा? आतां तांणी तें तांच्या नेणनारपणान केलां. तांकां जर आमकां दिसता तांणी करचें सारकें ना, तर आमी तांकां पयलें जिखून घेवंक जाय आनी मागीर तांकां समजोवणी सांगूंक जाय, बाबा आमच्या धर्मांत मेल्ल्या मनशांक कितें जाय आसता. मेल्ल्या मनशांक आमची मागणी जाय, देखून आमी तांचे पासत मागता, तांचे पासत आमी मिसां भेटयता आनी आमी तांच्या लागीं मागता पळय मूं. अशें तांकां आमी समजोवन सांगल्यार तीं आपले चुकीचे वाटेर तावन सारके वाटेर येतात. म्हणजे बरी आमी म्हाका सक्कड कळटा आनी तुका कांय समजना, हांवूच बरो तूं खोटो म्हणची गरज ना. आतां पळया, हांव बरो म्हणूंक हांवें दुसऱ्यांक तूं खोटो तूं खोटी म्हणची गरज ना. म्हजे कडेन आतां एक भांगर आसा, बरें तुजे लागीं भांगर आसा, पूण दुसऱ्या लागीं आसलें सकट गोबर म्हूण कित्याक चिंतूंक जाय आमी? आतां आमच्या देशांत लंबाडी लोक आसा, त्याच वाठारांत कर्नाटकांत कितले लंबाडी लोक आसात. तांच्यो स्त्रियो पळया, चड करून त्यो जाणटेल्यो, तांच्या हाताक तुमी पळया, हाडाचीं कांकणां, हाडाचीं. आनी आमचो लोक भांगराचीं घालता. आमकां भांगर घाल्यार आमी व्हडलीं जालीं म्हूण दिसता. तांकां भांगर न्हय, तांकां तीं हाडाचीं कांकणांच भांगर. पूण आमी तांकां सकयले नदरेन पळोवंक जाता? ना, कित्याक तांची संस्कृती वेगळी. तें भांगर जावं दी, रुपें जावं दी, तांबें जावं दी, लोखंड जावं दी, तूं ताका कितलें मोल दिताय पळया ताचेर आदारून आसा. आमी भांगराक चड मोल दिता, देखून आमकां दिसता भांगर श्रेश्ठ. कोण लोखंडाक चड म्हत्व दिता तांकां लोखंड श्रेश्ठ न्हय. मागीर ते तुजी पळोवपाची नदर आसा पळया ताचेर आदारून ताका म्हत्व येता. देव आमच्या कडेन मोगानच पळयता, कित्याक ताणेंच आमकां रचल्यात, आमी ताची भुरगीं न्ही. कितें पळय आमी मोगान भक्तीन करता तें देवाक मानता. देवाक भेटूंक वयताना आमी अमकेंच फूल व्हरूंक जाय म्हूण आसाय. देवाक आमचीं फुलांय नाकात, आमच्यो वाती नाकात, उजवाती म्हणटा वा अगरबत्ती म्हणटा तेंय गरज ना. आमचे दुडूय नाकात, भांगर नाका, कांय नाका देवाक आमचें. देवाक जाय आमी. आनी आमी देवाक आमचे पद्दती प्रमाणे कितेंय दिल्यार तें देवाक मानता. हें आमी समजून घेवंक जाय. ह्या काणयेचो संदेश इतलोच, दुसऱ्यांक समजून घे. आनी कितलें आमी शिकता पळय, आमी शिकलीं मनशां
आमी आमकां शिकली मनशां म्हणटा. शिकली मनशां म्हणल्यार कितें? बेश्टें वाचूंक बरोवंक गायल्यार शिकली मनशां जातात. तें पुस्तकी गिन्यान, इन्फॉर्मेशन मेळटा तांतल्यान तुका जाणवाय, विजडम येना. विजडम आमकां कॉलेजींनी आनी इस्कॉलांनी मेळना. जाणवाय देवा थावन येता. शिकप नासल्या मनशांक सयत जाणवाय आसा. कोणें दिल्ली? देवान ती दिल्ली. म्हणटच आमी शिकली मनशां हेरांक समजून घेवया. तांकां समजून घेतच तांच्या जिवितांत कितें चुकलें आसा जाल्यार, खरेंच चुकलें आसा जाल्यार मोगान आमी तें सारकें करया. आमी जिवितांत वयर सरतना तांकांय हात दिवन आमी जिवितांत वयर हाडुया. सदांचे परी तुमी माणकां मोतयां पळयतात आनी माणकां मोतयां तुमकां दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल हाडटा आनी दिता. तुमकां जर माणकां मोतयां पसंत जातात ती तुमी हेरां मदें वांटून घेयात, हेरांक सांगात. तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा ती यूट्यूब चॅनलांत थंय तुमकां तो सॅक्शन आसा, थंय तुमी बरयात. खंयचेय भाशेन बरयात. इंग्लिशीन बरयात, कन्नडा बरयात, कोंकणीन बरयात, रोमी लिपीन बरयात, देवनागरी बरयात, कन्नड लिपीन बरयात. तुमकां जाय ते हातूंत तुमी बरोवं येता. तुमकां बरें लागल्यार एक लायक करात आनी दिव्यवाणीक सबस्क्रायब करात. तुमकां दुडू लागनात सबस्क्रायब करूंक. कित्याक जितलो सहकार तुमी दिव्यवाणीक दितात तेन्ना दिव्यवाणींत काम करतल्यांक तांची उमेद वाडटा आनी आमी बरें दिवया. देवाचें उतर परगटुया. मोलाचें जिवीत हेरांक वांटून घेवया अशी तांची उमेद वाडटली. आनी ही तुमी तांची उमेद वाडोवंक हांव तुमकां विनंती करतां आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो तुमचो मोग असोच उरूं दी, वाडत वचूं दी. हेंच म्हजें मागणें. देव बरें करूं.